शिवोलच्या स्वामी समर्थ मठांत 9 तारखेक प्रकट दीस मनयतले। ह्या दिसा निमतान धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यावळी जातल्यो। ह्या निमतान 4 ते 8 नोव्हेंबरा मजगती पुराय पेडण्या आणि बार्देशान पंचक्रोशीच्या विविध देवळांनी स्वामीचे पालखेची मिरवणूक काडटले। पळयात पुराय बातमी। शिवोले मठान भरगूच असे कार्यक्रम जाता आणि त्याच निमित्तान श्री स्वामी समर्थांची पालखी संबंध पेडणे तालुक्यात आणि बार्देश तालुक्यात 4 तारीख शेनवार दीस 4 तारखेक शिवोले स्वामी समर्थ मठांसून पालखी कार्यक्रम जो आसा हो पयली पेडणे तालुक्यात वता। सुरवात जी आसा ही चोपडे श्री बेताळ देव आसा हांगा 9 सुमार पावतली। त्यानंतर फुडली वाटचाल जी आसा पालखेची ही मोरजे गांवांत पारशे गांवांत मांद्रे केरी हरमल तशेंच पालये कोरगांव अशी वाटचाल करून कोरगांव बाल खाजन नागगावडे जे देवस्थान आसा ह्या देवस्थानान ते दिसा मुक्कामाक आसतली आणि त्यांचे थंयसर त्या भक्तांचे भगवत्स असे कार्यक्रम तेंच्यान दवरले आसा। खास करून महाप्रसाद आणि नाटक हे त्यांचे वर्षाचे वर्ष पद्धती प्रमाणे आसता। आणि 5 तारखेर सकाळी परत सुरवात 5 तारखेर मड्डे त्यानंतर दुसरें आमचो कोनाडी अशें करून पेडण्या भगवती देवस्थानान वचून पेडण्यासून तुवें येतली। तुव्यांसून आमचे भायडांसून सटी देवी आसा तुव्यान थंयसर दनपारां महाप्रसादाची सोय जाल्ली आसा केल्ली आसा तेंची। खरें मेन जे आयोजन आसा फूल प्रोग्राम जो आसा हो 9 तारखेर आसा स्वामी समर्थ प्रगट दिन। त्या निमित्तान सकाळी हांगा पूजन जातलें, दनपारां तीर्थप्रसाद आरती जातल्यो आनी 7:30 स्वामींची पालखी प्रदक्षिणा। खास करून हांव तुमकां सगळ्यांक भक्तांक खास करून मागता की मोठे संख्येन तुम्ही सगळ्यांनी भक्तांनी पालखी वांगडा सहभागी जावचे। 4 तारखेर पालखी हांगा भायर काडटली आणि ज्या ज्या ठिकाणी समर्थांची पालखी तुमच्या गांवांत येता त्या ठिकाणी तुम्ही मोठे संख्येन खास करून फळ घेवन रावची। स्वामीची वोट भरिना खास करून नाल्ल तांदूळ आणि फळावळ अशें स्वामीक तुमी अर्पण करचे अशें भक्तांनी सगळ्या जाणांनी तुमी मोठे संख्येन म्हाका दिसता ह्या पयलीच फार आमी बार्देशांत म्हणटा ते म्हापशा काणकी ह्या सायडीन जुना वाघा धरण ह्या सायडीन आमी फर्स्ट टायम अशी पालखी घेवन वता। कारण तिकडले भक्त हांगा भरपूर आनी तेंचो एक इच्छा आसली की आमच्या गांवांत स्वामींची पालखी प्रदक्षिणा जावची म्हणून आमी खास करून ती आमी पालखी ह्या वर्सा म्हापशा सरादीन काडलेली आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार आणि सानिका नागवेकर।